नमस्कार येवकार गोवा टुडे राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स ब्रॉट टू यू बाय पंचामृता. पणजे रवी नायकाक आर्गां ओपूंक शोकसभा. गोंय आनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मंत्री आमदार उद्देगपतींची बहुजन समाजाच्या ह्या फुडाऱ्याक श्रद्धांजली. रामा काणकोणकाराचे केशीत जेनिटोक बेल रिजेक्ट करतना कोर्टान ताजे आदले गुन्यांव धरल्यात गृहीत. साक्षीदारांक धोको. जेनिटोच्या नावार हेर क्रिमिनल केशी. कोर्टाची निरीक्षणा. बाणावले आप विरुद्ध काँग्रेस घेर. दोनूय पक्ष एकामेकाचे फुडारी फोडपांत दंग. कोडार आयआयटीक लोकांचो विरोधच. ग्रामसभा तापली. आयआयटी रद्द म्हण थाराव पास करात. ग्रामस्थांनी पंचायतीक धरली धारेर. कोमुंदाद जाग्यांचेर आशिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर करपाचे विधेयकाक गिरी कोमुंदादीचो विरोध. हायकोर्टात गेल्ल्या कोमुंदादीक तेंको. आनी नामोशे शाळेकडल्यान गिरी ते पर्रा वचपी रस्त्यार बुरांक. खड्डो काय रस्तोच पोकळ असो प्रश्न. सर्गेस्त रवी नायक हांका आर्गां ओपपा खातीर गोंय सरकारान कला अकादमीच्या सभाघरांत शोकसभा आयोजीत केल्ली. शोकसभेक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उद्देगपती अवधूत तिमलो, मंत्री, आदले आमदार सगळ्यांनीच आपणाले मनोगत उक्तायले. घर मंत्री म्हूण रवी नायक हांणी घेतिल्ले खर निर्णय आणि शेतकी मंत्री म्हूण तांचे कार्य सदांच लोकांच्या लक्षांत उरतले म्हूण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उलयले. ज्या लोकांचं कोणी नाही, ज्यांचा आवाज नाही, जे अन्यायग्रस्त आहेत, जे दबले आहेत, पिचले आहेत, अशा लोकांना न्याय मिळवून देतो त्या नेत्याचं नावच चिरकाल लोक हे मनामध्ये ठेवतात. मुख्यमंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांनी गृह खात्यामध्ये केलेली कडक कारवाई, एक कणखर नेता म्हणून त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि त्याचवेळी कृषी मंत्री म्हणून एक संवेदनशील नेता अशा पद्धतीनं कृषी धोरणाच्या माध्यमातून गोव्यातला शेतकरी हा कसा समृद्ध होऊ शकेल याकरता त्यांनी केलेलं काम. रवी नायक आयच्या युवकांक प्रेरणास्थान. कुळ मुणकाय हो तांच्या काळजातलो विषय. राजकीय फाटभूंय नासतना नगरसेवक ते मुख्यमंत्री असो प्रेरणा दिवपासारको प्रवास म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयलो. भायर डिस्कशन करताले तेन्ना कुळ मुणकार हे कसो फायदेशीर जावपाक शकता सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक हाजेर ते उलयताले. हो तेंचो काळजांतलो सब्जेक्ट आशिल्लो. सातत्यात सगळ्या लोकांक म्हणजे कुळ मुणकारांक हो फायदो मेळपाक जाय हाच्या खातीर ते प्रत्येक फावटी वावुरल्या. आमी पळयता की गोंयांतल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात जे जे खाते तेंच्या कडेन आशिल्ले तितून तेंचो योगदान हे खूब व्हड आसा. तो सगळे लोकांक वळखतालो की कोण दुखी, कोण सुखी, कोण पयशेवालो, कोण गरीब, आनी हें ताजें मेन एसेट. कॉमन सेन्स, फ्रेंडशीप. आनी फ्रेंडशिपेक आमी आमीग म्हणटाले. आमीग म्हणल्यार फ्रेंड आनी आमिजाद म्हणल्यार फ्रेंडशीप. अशें करून ही रवीची अपब्रिंगींग आनी त्या अपब्रिंगिंगान तो आपल्याला वोट बँक ऑर पॉलिटिक्स ऑर लोकांक सोसायटीक वळखलो आनी थंयच्यान तो वयर आयलो आनी वीथ ऑर विथआउट पार्टी ही स्टूड टॉल. हो रवी. उलयता मंत्री विश्वजीत राणे भावूक जालो. म्हाका दुख्ख जाता कारण म्हाजे वडील आयज आमचे मदीं ते आसा. कित्याक रवीन तेन्ना प्रयत्न करून तेंचें जीवन वाचोवपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो. स्टुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर.
रामा काणकोणकाराच्या अटेम्प्ट टू मर्डर केशीत जेनिटो कार्दोजोक बेल रिजेक्ट करतना कोर्टान ताचे आदले गुन्यांव गृहीत धरल्यात. जेनिटोक बेल दिली जाल्यार साक्षीदार आपलो स्टेटमेंट बदलपाक शकतात वा आपलो स्टेटमेंट दिवपाक फाटीं सरूंक शकतात. जेनिटोच्या नांवार हेर क्रिमिनल केशी आसात. कोर्टाची निरीक्षणां. रामा काणकोणकाराच्या अटेम्प्ट टू मर्डर केशीन जेनिटो कार्दोजोक बेल रिजेक्ट करतना कोर्टान ताचे आदले गुन्यांव गृहीत धरल्यात. कार्दोजोची बेल रिजेक्ट करतना स्पेशल कोर्टान केल्ली कांय निरीक्षणां अशीं. बेल दितना मेडिकल रेकॉर्ड इतले म्हत्वाचे आसनात, पूण रामा काणकोणकाराचे म्हत्वाचे भागांक दुखापत जाल्या म्हूण प्रमाणपत्रांत स्पश्ट. जेनिटो बरोबर जेलीन घातिल्ल्या दुबाविताचो मॅजिस्ट्रेटा मुखार अजून स्टेटमेंट रेकॉर्ड जाल्लो ना. जेनिटोक बेल मेळ्ळी जाल्यार गवाय दिवपी आपलो स्टेटमेंट बदलपाक शकता वा फाटीं सरपाक शकता. जेनिटोक कळय नासतना ताका अटक केल्ली म्हूण जेनिटोचो आदवोगाद सांगता, पूण जेनिटोच्या फामिलीक 2 दिसां उपरांत जेनिटोक अटक करपा फाटली कारणां कळयल्लीं म्हूण रेकॉर्डा वेल्यान कळटा. गुन्यांवाची गंभीरताय पळयल्यार उसरा कळयले म्हूण प्रॉसिक्युशनाच्या केशीचेर कांय परिणाम जायना. शिरीगांव केशींत कोर्टान जेनिटोक आरोपी घोशीत केला. सुप्रीम कोर्ट जो मेरेन हायकोर्टाचो निर्णय भायर उडयना तो मेरेन तो दोशी. ही केस स्पेशल कोर्टान जेनिटोचो कॅरेक्टर समजून घेवपा पुरती गृहीत धरल्या. जेनिटो 500 ते 600 जाणांचे एक व्हडले गँग चलयता म्हूण रामान कोर्टाक सांगला. जेनिटोच्या जामीन अर्जांतूय जेनिटोन आपूण कितल्याशाच केशींनी आशिल्ल्याचें सांगला. हिस्ट्री शीटर म्हणपाक किमान 3 केशींनी तरी दोशी सिद्ध जावपाक जाय, पूण जेनिटो आड आशिल्ल्या कितल्याशाच पेंडिंग केशींची फाटभूंय ताच्या जामिनाचेर निर्णय घेतना गृहीत धरचें रामाचो आर्ग्युमेंट. जेनिटो 2 जाणांचेर सुरी हल्लो करपाचे केशींत आशिल्ल्याचे स्पश्ट. 20 वर्सांचो आसतना सावन तो क्रिमिनल केशींनी घुसपला. त्या खातीर ताचो स्वभाव जामिनाचेर निर्णय घेतना गृहीत धरला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. झेडपी इलेक्शना पयलींच बाणावले आप काँग्रेस घेर्र सुरू. आपाचे फुडारी आप सोडून काँग्रेसमय जाल्यार काँग्रेसीचे आपांत. दोनूय विरोधी पक्ष एकमेकाचे फुडारी फोडपाक पेटल्यात. This is a broad-minded captain. MP जावन गेले काँग्रेसाचे पयले. I don't say they have not performed, but minimum they have performed. Either काँग्रेसाचो देखून जावन दी. But this MP, he is all-rounder. हो ग्राउंडाचेर खूद काम करता MP. He is an inspiration to me and everybody here. आज लोक जो आयला ते म्हणटा एसो MP, आज MLA देखून कमी आहाय तेज बरें. No, I am not criticizing them. But if you compare this MP, he is super. See, I have explained it a few weeks back. There is no other party in Goa which is secular, first of all. And there is no other party beside Congress for Goans. जे party, आमची Congress party is the only secular party. It is a democratic party where you can express your views. हॅट्रिक जावपा आहा ती दिना जावपाक आज सगळी तुम्ही एकठांय जावन हिंगा आम आदमी पार्टीक हाडून मुखार व्हरपाची गरज आहा. वतली की करपा नाही वतली न्हू. येस, आय थिंक दिस इज द स्पिरिट. कित्याक तुमचो तरी भाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींत आनी वेळे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आम दोगांयकूय जिखून हाडय ते लोकांक विचार जाल्यार आमी इलेक्शना पयशे वांटलो नाही. कोणाकूय 1000 रुपये 2000 रुपये हातीन दिन वोट मार म्हूण आमकां सांगलो ना. आनी ही एकूच पार्टी जी पयशे दिनासतना 2 आमदार जिखून हाडले. आज तुम्ही जाणा काँग्रेसाक वोट म्हणल्यार बीजेपीक वयताय. आमी पयले पंचायत उलयले हे पावट एक धाकटे झेडपी इलेक्शनाक चान्स दिवपाक आनी आम आदमी मॉडल वयर काडपाक. मनीस हाडपाक जाय जो आमचे फायद्याक आमचे पोरचे लागून काम करतलो तो, नॉट आपल्या पर्सनल डेव्हलपमेंटा लागून. आणि हे पावटी पयले आमी सगळी मेळून झेडपी आमची इलेक्शन येता जेन्ना आमची पार्टी कोणूय तो जावं, जेन्ना आमचो कोणूय मनीस तुमच्या मुखार दवरतले एक कॅन्डिडेट म्हणून हांव समजता तुम्ही सगळी ताका तेंको दितली. बेतोडा निरंकाल कोनशे कोडार पंचायतीची ग्रामसभा IIT वयल्यान तापली.
प्रकल्पाक विरोध करीत ग्रामस्थांनी पंचायत मंडळाक धारेर धरले. कोडारच्यान IIT रद्द हो थाराव पास करात म्हण 38 थळाव्यांनी पंचायतीक अर्ज दिलो. मुख्यमंत्र्या वांगडा जाल्ले बसके उपरांत थळावे आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकारान IIT कोडार येवची ना म्हूण लोकांक थंय वचून सांगिल्ले. तोंडी नाका बरोवन दियात म्हूण लोकांनी विशय लावन धरिल्लो. आयचे ग्रामसभेत थाराव घेवन सहमतान पास केलो. लोकांक नाका जाल्यार तुमकां कमिटीक नाका, सरपंचाक मिनिस्टराकूय नाका. तेन्ना आमच्या सगळ्या लोकांचें एक निवेदन आसा की यू पुट इट ऑन द रिकॉर्ड की बाबा हे आणि हे लोकांक नाका आनी हांगा कोडा गांवांनी जावची ना. हे रिजोल्यूशन तुमी घेयात आनी तुमी नोटेड ऑन द रिजोल्यूशनाची आमकां कॉपी दिया. Gram Sabha demands that the government of Goa immediately issue a formal written notification confirming that the IIT project at Koda stands correct, withdrawn, and that the said and shall not be used for any such project in the future. The Gram Sabha also urges the Nidan of Koda to seek and obtain such written confirmation before of approving any proposal relating to the said land. Unique such official notification issued, the villagers and the Panchayat of Petra Nirankar shall continue to oppose and resist any attempt to review or reintroduce the IIT project or any similar large-scale project in the area. Copies of this resolution shall be forwarded to the Honorable Chief Minister of Goa, the Secretary Revenue Government of Goa, the Collector South Goa, the Honorable MLA of Shiroda Constituency, the Administrator of Kundal, the attorney of the Kumina, proposed by the resolution was unanimously. आयतारा ही ग्रामसभा जाली आणि ग्रामसभेक तेंच्यांनी जो IITचो विशय आयलो आणि त्या पद्दतीन तेंच्यांनी आपले जे रेजोल्युशन आहा ते सरपंचाक सेक्रेटरीक वाचून दाखयले आणि त्या पद्दतीन एक रेजोल्युशन तेंच्यांनी घेतलेले आसा की हेच्या मुखार कोडार गांवांत कसलोच IIT प्रोजेक्ट न्ही तर कसलोच इंडस्ट्रियल सुद्धा प्रोजेक्ट येवचो न्ही, जेणे करून खंय तरी गॅजेटीचेर जो IIT प्रोजेक्ट हेजे फुडें जावं कसलोच इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ह्या गांवांत येवचो ना म्हणून गॅजेटीचेर घालून घेवचे गव्हर्मेंटान. आणि त्या प्रमाणे जे रेजोल्युशन तेंच्यांनी घेतला ते सरकारी माध्यमांत जी डिपार्टमेंट आहा तांकां ते दिवपाचे आसा. बेतोडा विलेज पंचायतींतल्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कोमुंदाद जाग्यांचेर आशिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर करपाच्या सरकारी विधेयकाक गिरी कोमुंदादीचो विरोध. हायकोर्टांत गेल्ल्या कोमुंदादीक तांणी तेंको दिला. जनरल बॉडी मिटिंगे वेळार थाराव घेतला. आमच्या गिरी कोमुंदादीची ठरयल्ली जनरल बॉडी मिटींग जाली. कोमुंदादीच्या गांवकारांनी तितून भाग घेतलो. मेन ठराव जो आमचो आशिल्लो तो गव्हर्मेंटान जे बील हाडला लास्ट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन 39 of 2025 जंय कोमुनिदाद जाग्याचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शनां लिगलायज करप आनी 372B म्हणून हो एक अमेंडमेंट आमच्या कोडान हाडला. तेजेर आमी आमचो जनरल बॉडीचो निशेध आसा आनी हो ठराव युनॅनिमसली अप्रूव जालो की ह्या बिलाक ओपोज करपाचो. आनी आमच्या पळय कोमुनिदादीचे असोसिएशनांनी झोन वायज कितें तरी हायकोर्टान वचपाचे पळय निर्णय जाल्यार तांकां आमचो तेंको दिता. आमचे पळय कोमुनिदाद जाग्यांचेर जी इलिगल घरां लोकांनी बांदल्या आनी तेचेर कारवाई चालू आसा जावं एडमिनिस्ट्रेटरच्या ऑफिसान डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान, ती कारवाई फुडें सरपाक आतां ऑनरेबल हायकोर्टान 2 रीट पेटिशनां जी ऑर्डरी जाल्या. एक ऑर्डर जाल्या 6 मार्चाक 2025 इन रीट पेटिशन सुओ मोटो 3 of 2024 आनी दुसरो 1 एप्रील 2025 इन रीट पेटिशन PIL 38 of 2024. हांगा हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान आदेश दिला सरकारी ऑफिशलांक, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या एडमिनिस्ट्रेटराच्या ऑफिसान, पंचायतीच्या ऑफिसान की ह्या इलिगल कन्स्ट्रक्शन पळय जाल्यार ताचेर ताबडतोब एक्शन जावचें
आनी एक्शन घेतला ते हायकोर्टान सबमीट केला. सो आमी आतां जावं आमच्या पंचायतीन जावं एडमिनिस्ट्रेट ऑफ कोम्युनिटीन पळय डिटेल्स मागिल्ले ते सगळे त्यांच्या ऑफिसान आमी सादर केले. नामोशे शाळेकडच्यान गिरी ते काणका पर्रा वचपी रस्त्याक बुरांक बारीकसाणीन पळयल्या उपरांत रस्तोच भितरल्यान पोकळ आशिल्ल्याचें दिसता. ह्या रस्त्या वयल्यान बऱ्योच गाडयो यो वच करतात. अपघात बी घडत म्हण थळाव्यांक भिरांत. गिरी नामोशी शाळे कडेन हो रस्तो ग्रीन पार्क कडल्यान पर्रा वयता नामोशी शाळे कडल्यान आनी हांगासर एक पॉट होल क्रिएट जाल्लो आसा. हो पॉट होल असो आसा की हो वाडत वयता आनी हांगासर ह्या रस्त्याचेर ट्रॅफिक खूब आसता, नरकासूर बीन आसतलो, त्या खातीर हांगासर लोक आनी खूब ट्रॅव्हल करतले. पूण त्या कारणान ह्या रस्त्याचेर वेट घेवन हो म्हाका दिसता पॉट होल आयजूच वचोंक बी शकता अशें बीन हेजें हें आसा. हो पॉट होल आसा पळय तेजी एक्चुअली इंटेन्सिटी कळना कितली आहा ती. पूण तुमी बारीकशे हांगासर समज रावले न्हू आनी चॅक करून पळयलो न्हू जाल्यार तो पॉट होल तुमकां दिसता बारीक, पूण भितरसून फूल रस्तो पोकळ जाल्लो आसा आनी गाडयो वचोन तो एकदां सारको फूल खेचतलो आनी सोमतोच भितर वयतलो आनी कोण पडलो न्हू भितर त्या टायमार जाल्यार तो मनीस उरपाना, तो डायरेक्ट वयर वयतलो. जे लोक हांगासर ट्रॅव्हल करतले आनी सांबाळून ट्रॅव्हल करपाचें हांगासर पॉट होलाक मातशें चुकून ट्रॅव्हल करपाचें की सांग तो सारको म्हणजे सारको रिस्की आसा आनी सारकें फूल हॅझर्ड क्रिएट जाल्लेलें आसा. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. सुल्ला ग्रामसभेत बेकायदेशीर झाडाची कत्तल केल्लो विशय चर्चेक आयलो. उपजिल्लोधिकारी दाखय लिपय करता म्हण थळाव्यांक दुबाव. थळावे आमदार आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक मेळून विशय तडीक लावचो पडटलो म्हण लोक आतां उलयतात. पळोवणी करूंक दिली ना, ग्रामसभेक पुलिसाक धाडले म्हण थळावे पिकार. जे आयज जॉयंट इन्स्पेक्शन आसले त्या खातीर आयज लोक हांगा येयल्ले आसले, पूण ते डेप्युटी कलेक्टरान पयलीं जाल्ले हितून आमी ते आयज आमकां ते करचे पडले की आमकां ऑर्डरूच तशी येयल्ली की आमी पयलीं केल्ले आहा जॉयंट इन्स्पेक्शन, तुमी आनी परत करपाचे ना म्हणून एग्री जाले. आनी तेज्या उपरांत आमी ठरयलें की सेक्रेटरी म्हणपालो जर सारको परफेक्ट हें जातलें रिपोर्ट जातलो जाल्यार तलाटी सर्वेयर आनी फॉरेस्टर जावन त्या प्रमाणे आमी कलेक्टराक लेटर केलें साहेबाक की अशें सांग. तेन्ना आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन ठरयलां तेन्ना आमकां तलाटी सेक्रेटरी आनी तलाटी सर्वेयर आनी फॉरेस्टर दिवचे म्हणून सर्वे करपाक. त्या प्रमाणे तेणी आमकां लेटर केलें की ऑलरेडी हे गजाली सगळो रिपोर्ट जाल्लो आसा, तुमी आनी वेगळे पद्दतीन सर्वे करपाची किंवा रिपोर्ट करपाची गरज ना अशें आमकां तेणी लेटर धाडलें. कलेक्टरान कितें लेटर धाडला तो पंचायतीन धाडला ते आमी पळयला. कलेक्टरान वचून म्हणजे हांव पर्सनली विचारतात म्हणजे कलेक्टराच्या ऑफिसान वचून म्हाका इन्क्वायरी जाल्यार करुया कित्याक जाता. आनी जर आतां म्हाका दिसता कलेक्टर हो फॉरेस्ट आनी पंचायत हेच्या वर डेप्युटी कलेक्टर आसा, तेच्या वर कलेक्टर आसा, तेणी खंयच्या हातूंतल्यान दिला ते कितलें म्हाका कायद्याचें ज्ञान ना. की ग्रामपंचायतीक सांगता मेजू नाका म्हणून आमी मेजल्या म्हणटा कलेक्टरान एफएन फायल केला म्हणटा. आमकां रिपोर्ट कॉपी अजुनूय दिवंक ना. बरें तेंच्यांनी जर तो येवन थंय इन्स्पेक्शन केलां जाल्यार तेंच्यांनी पंचायतीक विश्वासान घेवंक ना, व्हीडीसीक घेवंक ना कंप्लेनरांक घेवंक ना. म्हणजे एक्च्युअल झाडां मेजल्या की ना होच आमकां दुबाव आसा. आयज जेन्ना कलेक्टरान तुमी स्ट्रिक्टली वचनाका म्हणून जेन्ना ऑर्डर काडली तेन्ना पंचायत मंडळ आमच्या वांगडा येयना जालें म्हणून सगळो विशय आयज थंय जालो. आनी आयज थंय विशय बरोच तो तापपाचें कारण किंवा लोक जमपाचें कारण. सेकंड अकस्मात पोलीस दिसले हांगा त्या बरोबर लोक आनी चवताळे अरे पोलीस हे सारके असो प्रॉब्लेम कितें जाला. आमच्या गांवांत अशे पोलीस केन्नाच येयना.
अशें तेंच्यांनी मुद्दाम हे विशय आमची ग्रामपंचायत वाडयता काय कोण वाडयता, कलेक्टर कित्याक अशी नाटकां करता आमकां खबर ना. तरी लास्ट फायनल जायना जाल्यार आमी सीएमाक मेळटलेच, कारण आमचोच आमदार आसा, आमकां मेळपाकूच जाय. आमचो झेडपी हांगा आसा, तोय आमकां कॉपरेट करता. पंचायत बॉडी जर कॉपरेट करता जाल्यार हो विशय हांगाच सॉल्व जाता. ताका लागून आमकां मेळपाचें जरी नासलें जाल्यार लास्ट फायनल जर जायना जाल्यार आमकां कितें तरी प्रयत्न करचे पडटा. सौंदर्या खातीर रासायनिक पदार्थ वापरच्या बदला सैमाची देणगी म्हण लिपस्टिक ट्री एक नैसर्गिक पर्याय जावन मुखार सरता. ताका केशर, केसरा, जाफरां सारकेली नांवां घोळटात. रसना बी करपाचें आसत जाल्यार केसराचो रंग उदकांत घोळून तातूंत लिंबू, आले घालून ताचे पासून हेल्दी ड्रिंक तयार करूं येता म्हण एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्र केरकार उलयलो. पळयात लिपस्टिक ट्रीचो खासा रिपोर्ट. म्हज्या फाटल्यान जे झाड आमकां पळोवपाक मेळटा, ह्या झाडाचें नांव जें आसा ते लोक आमच्या कडेन ताका केशर म्हणटात आनी दक्षिण गोंयांत ताका जाफरां म्हणटात. बिक्सा ओरिलिना हे त्याचे वनस्पतीशास्त्रान नांव आसा, पूण आमच्या कडेन हे जे झाड आसा ते फामाद आसा त्याच्या फाटलें कारण म्हणजे ताका लिपस्टिक ट्री म्हणटा. आतां लिपस्टिक कित्याक लागून तर ही जी बोणां आसा ती बोणां जेन्ना पिकता तेन्ना भितर आमकां बियो मेळटा आनी त्या बियांतले जे लिपस्टिकाक लावपा खातीर गरजेचे आसा नैसर्गिक घटक ते सगळे आसता भितर. पयलींच्या तेंपार बायलां जी आसली ती सौंदर्य प्रसाधनां आयच्या सारकी वापरनासली. आयज आमी रासायनीक सौंदर्य प्रसाधनां वापरता, पूण पयलींच्या तेंपार आमकां सैम हे सगळे दितालो आनी ह्या वनस्पतीन जो रंग आसा त्याचो वापर जो आसा तो आपले ओठ रंगोवपा खातीर करताले, मागीर रंगकाम करपा खातीर करताले. आनी आयज सुद्दां नैसर्गिक रंग जर आमकां जर जायत जाल्यार ह्या सगळ्या बोणांतलो रंग काडून त्याचो वापर करतात. मागीर आमकां रसना करपाक जर जाय जाल्यार रसना करपा खातीर तुमी रसनाचो वापर करूं नाका, तर करताले जाल्यार ह्या सगळ्या गजालीचो वापर करा. ही बोणां आसा तो रंग जर तुमी काडून दवरलो भितर उदक घालून जाल्यार तुमकां जाय तेन्ना लिंबू घालून, आले घालून बऱ्या पैकी जो आयज पद्दतीन आमी सॉफ्ट ड्रिंक पियेता तशें सॉफ्ट ड्रिंक, आरोग्यदायी सॉफ्ट ड्रिंक आमच्या घरान आमकां ताजें करून पिवपाक सुद्दां मेळटा. सैमान जे आमकां हे सगळें दिल्लेलें आसा गिरेस्तकाय, तेचो लाभ आमी जर घेतलो जाल्यार आमची जीण जी आसा ही खूब सोबीत आनी सुंदर जावंक येता. काळ बदलता आनी बदल दिसता. आदी फक्त बेळांचेच नरकासूर आसताले, मागीर हायड्रॉलिक नरकासूर आयले. नरकासूर सर्तींनी तर वेगवेगळे पद्दतीचे नरकासूर पळोवंक मेळटात. स्वरूप बदलता. अंदू वर्सा गोवा सायन्स सेंटरांत रोबो नरकासूर सर्तीचें आयोजन केल्लें. शाळेच्या भुरग्यांनी सर्तींत व्हडा संख्येन वांटो घेतिल्लो. आमी पळयता दिवाळेच्या आदली रात म्हणल्यार गोंयकारां खातीर नरकासुराची रात. कितलींशीं वर्सां जालीं गोंयांत नरकासूर करतात. पयलीं आमी पळयताले की फक्त स्टील नरकासूर ते आसताले. खंयसर तरी मागीर त्या नरकासुरांक जे हायड्रॉलिक सिस्टम आसा ती आयली. नरकासूर कॉम्पिटिशनाक आमी कसले वेगवेगळे तरेचे नरकासूर आमकां पळोवपाक मेळपाक लागले. तशेंच आमी आतां पळयता की आधुनीकरण हे जायत आसा. जेन्ना भुरगीं आसा त्या भुरग्यांक स्कुलान रोबोटिक्स तशेंच कोडिंग शिकयता आनी तेजे खातीरूच आमी आयच्या दिसा एक अशी गजाल पळयता की जे नरकासूर आसा आनी जी स्टडी आसा रोबोटिक्स आनी कोडिंग ते कंबायन करूंक हांगासर आयज गोवा सायन्स सेंटरान एक कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज जाला. ते म्हणटा ते रोबो नरकासूर. ह्या कॉम्पिटिशनाक एज ग्रुप जी आसा 8 वर्सां ते 12 वर्सांची भुरगीं ही आमची किट वापरून आतां तुमी पळयतात की नरकासूर तयार करतले. आनी नरकासूर तो वर्किंग आसपाक जाय, तातूंत तांचे मोशन आसपाक जाय. हातूंतल्यान तांकां फक्त रोबोटिक्स हो कन्सेप्ट न्ही, तर तातूंत भितरल्यान मॅकॅनिकल इंजिनियरींग, इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग, इलेक्ट्रॉनीक इंजिनियरींग हाजो तांकां एक समज जाता. आनी हाजो मागीर फुडलो जर आमी लेवल जर पळोवशात जाल्यार हेच मोशन दे कॅन कंट्रोल युजींग प्रोग्रामींग, ताका आमी कोडिंग म्हणटा. नरकासूर व्हडलो न्हय, कृष्ण हो देव. मात जे पद्दतीन सगळें चल्लां आमचे पिळगेचेर विसर पडूंक लागला. आनी हाकाच लागून मांद्रेच्या म्हाळसा सांस्कृतीक संघान अंदू वर्सा नरकासूर 32 फुटाचो आनी कृष्ण 45 फुटाचो केला. नरकासूर प्रतिमेंतल्यान जशें घडलां तशें भुरग्यां मेरेन पावोवपाचो यत्न. फाटल्या 1.5 म्हयनो जालो 3 लाख खर्चून ह्यो प्रतिमा उबारल्यात. विकृतीकडून संस्कृतीकडे परत येवप आनी आमची जो इतिहास आसा, आमची जी संस्कृती आसा ती भुरग्यां कडेन डायरेक्टली पावप होच एक आमचो प्रयत्न आसा.
नरकासुराची प्रतिमा आसा ती जवळपास 30 ते 32 फूट अशी आसा आणि आमचो जो कृष्ण आसा हो नरकासुराकूनय व्हडलो आसा. ती एक 40 फूट पर्यंत कृष्णाची प्रतिमा आमी साकारलेली आसा. बिकॉज आमी जर सिंबॉलीक बघपाक गेला जाल्यार नरकासूर ही समाजातली एक विकृती दाखयता आणि श्रीकृष्ण भगवान जे आसात हे आमच्या संस्कृतीचे प्रतीक आसात, हे आमच्या इतिहासाचे प्रतीक आसात. सो आमकां असं दिसता की ही जी विकृती आसता ती खंय तरी कमी आसपाक जाय आणि संस्कृतीचेर जास्ती भर आसपाक जाय. तेचे खातीर ही कृष्णाची इतकी भव्य प्रतिमा आमी साकारपाचो ह्या शिवधनुष्य उखलपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. कशा पद्धतीची जी हे आसा मूर्ती आसा ती तुमी केल्लेली आसा? म्हणजे आमची ओवरऑल संकल्पना काय आसा की ही नरक चतुर्दशी जी आमी साजरी करतो तेचे फाटलो जो इतिहास आसा, तेचे फाटली जी परंपरा आसा ही आमच्या भुरग्यांक आयज विसर पडत चल्लेलो आसा. तर आमी काय केला की श्रीकृष्ण आणि नरकासूर वधाचो जो एक दृश्य आसा, वधाचो दृश्य ह्या मूर्तींच्या प्रतिमांसून आमी आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावोवपाक हे केला. ओरली सांगलें किंवा आमचे जे सिनियर्स आसात तेंच्यांनी ओरली सांगलेला की ही अशी अशी स्टोरी आयकतले असले आणि विसरतले असले. पण या एकंदरीत 6 महिन्याच्या कालावधीन डेली प्रश्नाचेर प्रश्न म्हणजे श्रीकृष्ण इतको ताकदवर नसलो की देवी सत्यभामांक येऊन त्याची मदत करूची पडली. हो जो म्हणजे हे जी क्युरियोसिटी आसा भुरग्यांच्या मनात ही सातत्यान आमी गेले 1.5 महिनो 1.5 महिनो आमी तेंचे कडसून आयकता आणि त्याच्या उपरांत ज्या टायमार ते अंडरस्टँड करतात, समजान घेतात आणि तो साकारपाचो हो जो प्रयत्न चालू आसा मागीर ते आयुष्यभर तो इतिहास ती स्टोरी आसा किंवा त्याच्या फाटलो जो संदेश आसा ते विसरचे ना. बुलेटिन इतल्याच सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आणि न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घराघरान पंचामृता हेल्थीफाय.